नमस्कार आणि योगा तुमकां सगळ्यांक गोवा न्यूज खबर आणि एक लेटस्ट अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येता ती म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की आरपोरा हांगासर जे बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबाक जो भीषण उजो लागिल्लो आणि जे निश्पाप 25 जाण जे मरण पाविल्ले त्या संदर्भात जे ओनर आसात नायट क्लबाचे तसेच जे मॅनेजर आसात तर त्याच प्रमाणे को ओनर आणि आरपोरा पंचायतीचे जे सरपंच आणि सेक्रेटरी आसा हेचेर लिगल इन्व्हेस्टिगेशन आसात चालू पण अंजुना पुलिसांची कारवाई खंय तरी हेचेर चालू आशिल्ली तर तुमकां सगळ्यांक खबरूच आशिल्लें की जे आरपोरा पंचायतीचे जे सरपंच आसा फॉर्मर सरपंच तसेच फॉर्मर सेक्रेटरी आसा हांकां तांच्या पोस्टा वयल्यान टर्मिनेट आनी डिस्क्वॉलिफाय केल्ले आसा आणि फाटले काही दीस जाले जे आरपोरा पंचायतीचे जे सरपंच आसात रोशन रेडकर तसेच सेक्रेटरी आसा बाक्कर हांकां लुकआउट नोटीस काडलेली आणि 8 दीस पयलीं जो सेक्रेटरी आसा रघुवीर बाक्कर हाका लेट इवनिंग अंजुना पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेवन तांकां दुसऱ्या दिसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आणि ताका 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली. आयज तांची जी पुलीस कस्टडी आसा ही सोंपल्या उपरांत परत एकदा म्हापशेच्या JMFC कोर्टान ताका प्रोड्यूस केले आणि अशें कळोन येता की म्हापसा JMFC तांकां सेक्रेटरीक एक्सटेंडेड 7 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. जो सेक्रेटरी आसा रघुवीर बाक्कर वो आतां सध्या अंजुना पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. तर दुसरे वाटेन एक लेटस्ट अपडेट अशी आयकपाक मेळटा ती म्हटल्यार की जे आरपोरा पंचायतीचे जे एक्स फॉर्मर सरपंच आसा आणि तांकां जी लुकआउट नोटीस काडलेली आणि ते खंय तरी अंजुना पुलिसांच्या शोधात आशिल्ले तर एके वाटेन अशें कळोन येयलें की आयज सकाळी पंचायतीचे सरपंच आसा रोशन रेडकर हांच्यांनी स्वता म्हापशेच्या JMFC कोर्टान स्वताक सरेंडर केले आणि तांच्यांनी एक वेगळी मागणी कोर्टा तर्फे दवरलेली आसा. तर त्याच प्रमाणे जेन्ना तेंच्यांनी सरेंडर स्वताक केले म्हापशेच्या JMFC कोर्टान तेन्ना अंजुना पुलिसांनी सरपंचाची रोशन रेडकर हांची जी कस्टडी आसा ही आपल्या कडेन घेतिल्ली आसा आणि तांकां काही वेळातच अंजुना पुलीस स्टेशनार व्हेले वयतले. तर त्याच प्रमाणे तेंची जे फुडली प्रोसिजर आसात लिगल जे एग्जामिनेशन म्हणजे मेडिकल एग्जामिनेशन जी आसा ही केली वयतली आणि फाल्यां म्हापसा JMFC कोर्टान तांकां प्रोड्यूस केले वयतले आणि तांकां जो रिमांड जो आसा हो सुनावलो वयतलो. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया सेक्रेटरी आणि जे रोशन रेडकर हांकां अंजुना पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आणि तांकां आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा हेचेर अंजुना पुलीस कशा तरेन फुडली कारवाई जी आसा ही केली वयतली. तर त्याच प्रमाणे जे निष्पाप जे विक्टीम आणि तेंची फॅमिली जी आसा हांकां कशा तरेन न्याय मेळो वयतलो पळय तो अशीच लेटस्ट अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. पळयत रावात गोवा न्यूज हब आणि रिपोर्टर स्नेहा असोटी. तुम्ही पळयतात GNH.